लोकशाही। ए बाबूश हांगा या रे। दिवाळी असल्या सारको मारणसो मारता रे। डेप्युटी सीएम हो कोण रे बाबूश? चोणेकार आलो काय फेणान दिसालो रे? अगो बाबूश गो बाबूश म्हापशेचो फ्रांसिस डिसोजा। तो पर्रीकर गव्हर्मेंटान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो न्हू, ताका आतां पर्रीकरान डेप्युटी सीएम केला। डेप्युटी सीएम आगे मावशे उपमुख्यमंत्री केला। पर्रीकर फाटल्यान बाबूचो नंबर लागता न्ही। बरें बरें चल वच तू। चोले मरे गोयना बाबूच डेप्युटी सीएम जालो म्हणून की लोक किती खुश ते। बोसते हांव तुकाय कळ्ळी रे ही खबर? आगो म्हाका 8 दीस पयलींच कळ्ळी खबर ही। आमकां गो पर्रीकर गव्हर्मेंट रुलिंगां येयल्ले तेन्नाच कळलें की बाबूशाक डेप्युटी सीएम दितले म्हणून। वालोर पर्रीकराक एक ऑनस्ट मनशाक तेणे डेप्युटी सीएम केलो ते। हे काँग्रेस वाले न्हू पर्रीकराक बेश्टेच कम्युनल म्हणटा। तो तर कम्युनल आसलो जाल्यार बेश्टोच बाबूशाक एदी व्हडली पदवी दितलो आशिल्लो। पाड पडू त्या राजकारणाच्या खोबऱ्यांक। म्हाका एक सांग रे गोयना, पयर ती शुक्रारा दीस सुटी दिल्ली न्ही, ती कसली सुटी दिल्ली रे? आगो तो गोंयचो आदलो राज्यपाल केदारनाथ मेलो न्हू, तेका लागून पर्रीकर सरकारान ही हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली। येतो व्हडलो मनीस रे तो। आगो तो भाजपाचो फुडारी 2002 ते 2004 मेरेन तो गोंयचो राज्यपाल आसलो। पर्रीकरान मगो व्हडली चूक केली। बेरेस्तारा म्हणून लेट डिक्लेअर केली सुटी, मातशी पयली करूंक जायना आसली। कित्याक रे बाबा? अरे हांव बायले भुरग्याक घेवन खंय तरी 3 दीस भोंवंक वचपाचो मरे। अशें? हय। राव रे बोसत्याव, असो कोणी भायर पडलो जाल्यार उठ सूट सुटी दिवपाक जाता तर? आगो ते सरकाराचेर डिपेंड आसा। आगो म्हाका जाल्यार ह्या पर्रीकर सरकारचे मात्तूय आवडोंक ना। सुटी दिवप ही चुकीची, आनी तो खंय सिक्कीमचो बी राज्यपाल आसलो। आगो त्या सरकारान सुटी दिवंक ना, फकत दुखवटो पावलो। तुम्ही जाणा जापानाक खंय राष्ट्रपती वा प्रधानमंत्री मेल्यार रोखडीच सुटी डिक्लेअर जाता। जाणा मरे बोसत्याव गोयना, म्हाका हें पटना। बरें दुखवटो म्हणून सुटी जाहीर केली, बरें आसा, पूण आदल्या दिसा त्या फ्रांसीस डिसुजा आनी श्रीपाद भाऊचो बर्थडे हेंच्या भाजपान नेटान आनी उमेदीन मनयलो मरे। थंय तांकां दुखवटो लागलो ना रे? अमृत्या सारकें तुजें। अरे सुटी मेळ्ळा म्हणजे लोकांक बरें मरे। कितें केलें? गव्हर्मेंटान सडनली हॉलिडे दिवन सगळोच गोंधळ केलो। एक्स गव्हर्नर मेला म्हूण हॉलिडे दिल्या म्हूण हे आमी पयलेच फावट आयकलां। ही चुकीची गजाल। हरशीं तूं पर्रीकर सरकाराचे मोठे गुणगान गाता मगो, आनी आतां कित्याक विरोधान उलयताय? सरकारान तर बरें केल्यार बरें म्हणपाचें, आनी चूक केल्यार ती चुकूच आसता, हें सारकें न्हू। आमी मरे चड शिकूंक ना रे बोसत्याव, पूण आमी एक गजाल जाणा, अशा तरेन जर चुकीचो पांयंडो घालो जाल्यार फुडें ताचो धोको चड आसा। आपल्या पक्षाचो फुडारी म्हणून अशी सुटी दिवप हो चुकीचो पांयंडो। आपलें गव्हर्मेंट सत्तेर आसा म्हणून कितेंय करप न्हू। व्हडल्या व्हडल्या देशांनी एका वराक कितलें म्हत्व दिता पळय हें जाणात तुमी? अशे तरेन मरे भौशीक सुटी जाहीर केली जाल्यार फुडें सत्तेर येवपी सरकार आसा पळय ते आपल्या पक्षाचो फुडारी सोंपलो म्हणून सुटी दिवचे ना कित्या वयल्यान? जाय जाल्यार मरे सरकारान राज्यांत दुखवटो जाहीर करचो, पूण सुटी ना, सामकें चूक। अमृत्या तूं बरें हुशार जालाय मगो। अरे दोत तूं पांगा आसलो जाल्यार हाजेर तुका बेस बरें सांगपाचो। सद्या तो गोंयांत ना। तो दिल्लीक अजुनूय आसा न्हू। सरकारच्या मगो चुकीच्या निर्णयाचें समर्थन करूंक फावना। आतां पटलें म्हाका तुमी कितें म्हणटात पळय ते। पर्रीकर तर म्हाका मेळल्यार न्हू हांव ताका सारकें सांगतलो कितें पळय तें। जावं बोसत्याव, तुका तरी पटलें। अशा मरे चुकीच्या निर्णयाचेर जनतेन उलोवपाक जाय, आवाज काडपाक जाय। सारकें गो तुजें अमृत्या। बरें रे, म्हाका एक सांग, काल त्या पेपराचेर पुलिसांची कसली भानगड आयिल्ली रे? अरे कसल्यो तरी खंय बँकेन ओडून व्हेल्ल्यो गाडयो हे पुलीस खंय भायल्या भायर विकपाचे भानगडीन आसा। हय 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 खरी गजाल ती। आगो 1-2 पुलीस न्हू 12 काय 13 कितले जाण आहात ते। PSI ते SP पर्यंत सगळे अधिकारी खंय भितर इनवॉल्व आसात, आनी भायर ते RTO ऑफिसर बँकेचे अधिकारी हे बी इनवॉल्व आहात। आनी ह्यांच्या रेकॉर्डाचो मेन कोण तो जाण मगो एक फ्लॉयड म्हणून मोठो क्रिमिनल आसा। अरे ती रे ती लोकांचे हफ्ते फारीक करूंक जायना म्हूण
बँकेन वडून व्हेल्ल्यो गाडयो भायले भायर बोगस पेपर तयार करून विकताली ती. हय हय तीच ती. आता त्या भानगडीची डिपार्टमेंटान चौकशी करपाक सुरू केल्या. चौकशी चौकशी आणि चौकशी. अरे पुलिसूच तर ह्या भानगडीन आसा जाल्यार हेची चौकशी करतलो कोण? कांयच मरे अर्थ ना गोंयना. अरे ह्या संवसारान मरे कितल्योय भानगडी कर पोचोवन वता. आतां आमच्या गोंयानूच पळय मरे कितले घोटाळे कितल्यो भानगडी. अरे कोणे उजो घालून समज जितो मारलो न्ही तरी चौकशी जाता आनी मागीर सगळें पोके. ना गो बाय, देवाक तरी भिवंक जाय. जेजू क्रिस्त वयर बसून सगळे पळयता. RTO ऑफिसर हे असले रेकॉर्ड चलोवंक लागले तर आमच्या गोंयचे कितें जातलें गो? अरे बाबा, खंयचीच भानगड रॅकेट सादे मनीस चलोवंक शकना. तांकां व्हडल्या व्हडल्या मनशाचो आशिर्वाद आसचो पडटा. तेन्नाच ही सेक्स रॅकेटां आनी ड्रग्स रॅकेटां चलतात. अरे बोस्त्या तूं म्हणटा आमचे गोंयचे कितें जातलें काय म्हणून मरे. अरे सद्या हें चल्लां तें पळयत जाल्यार तुज्या नदमास काडूंक जाता मरे. फुडें कितें जावपाचें आसा तें. आतां ते शेकवाले खंय मुगो मोठो बोबाळ मारतात. त्यांच्या शेकान खंय मुगो ड्रग्साचे आनी हेर इलिगल धंदे चलतात. म्हणून पर्रीकर सरकारान मुगो न्यू शेक पॉलिसी हाडल्या की प्रत्येक शेकान CCTV कॅमेरा बसोवपाक जावो म्हणून. राव रे बसत्या, पूण त्या शेकवाल्यांक खंय CCTV नाका खंय रे. तांकां खंय CCTV कॅमेरे बसोवपाक खंय परवडना. खरें म्हणल्यार ह्या शेकांक CCTV म्हणटा ती जायच. आमच्या त्या दर्याळांनी रातचें कितें चलता देवाक खबर. कितें तें म्युजीक आनी बोवाळ. कायद्याचे रक्षक असलेले पुलीस सध्या भक्षक जाल्यार ते पळयतात तुमी. हाजेर पुलिसांनी कारवाय करूंक जाय. पर्रीकर सरकारान तयार केल्ली निती शेकवाल्यांक मान्य ना. खरें म्हटल्यार दर्या वेळेचेर शिस्त हाडपाक कितें तरी सरकारान येवजण आखूंकूच जाय. आयज ट्युरिजमाच्या नांवान गोंयांत चल्ला पळय ह्या फॉरेनरांनी मुगो कितल्योश्योच बिची ऑक्युपाय केल्यात आनी थंय मुगो गोंयकारांक आनी आमच्या इंडियन ट्युरिस्टांक वचपाक एलावडूच ना. दर्या वेळेचेर वचपाक गोंयकारांक बंदी. अरे वा, म्हणजे आमच्या भुंयेर आमीच परकी. मागीर सरकार कितें करता तर? डोळ्याक पट्टी बांदून धृतराष्ट्र जाला काय कितें सरकार? हेच तर जाग्यार हाडपाक सरकारान नवी पॉलिसी काडल्या की. पूण आमगेले हे गोंयकार आसा ते हाचेर विरोध करतात. सरकारान थारावन दिल्ल्या पॉलिसी प्रमाण 1 वर्स तरी हो धंदो करून पळोवपाकूच जाय. आमकां परवडना जाल्यार सरकारा कडेन फुडल्या वर्सा उलोवंक जाता न्हू. आगो तूं म्हणटा तें सारकें, पूण सरकाराला कांय आमदाराक असली पॉलिसी नाका. तेका लागून आतां शेकाचेर CCTV कॅमेरे बसोवपाची सक्ती सडळ करपाक सोदता सरकार. कितें करपाक गेल्यार मरे सरकाराचे प्रेशर आसतात. मागीर तो काँग्रेस सरकार आसूं जावं BJP सरकार आसूं पळय न्हू. म्हाका दिसता तें अशें कितलोय विरोध जाल्यार जाता. पूण दर्या वेळेचेर सरकारान शिस्त हाडपाक पळय जें कितें करूंक घेतलां पळय तें करूंकूच जाय. ते CCTV काय कितें म्हणटा ते रेकॉर्ड बी जावन मागीर ते पळोवंक मेळटा पळय ते शेकाचेर मरे बसोवंकूच जाय. अशें तुका आनी आमकां दिसता, पूण आमचें कोण आयकतलो? आमी कॉमन मॅन न्हू. आमचो आवाज सरकारा कडेन पावता. आगो पर्रीकर सरकार बायलां खातीर खूब खूब कितें कितें करता. लाडली लक्ष्मी म्हणून 1 लाख रुपया, घर आधार म्हणून प्रत्येक बायले म्हयन्याक 1000 रुपया. आनी तुमी म्हणटात की आमचो आवाज त्याच्या कानार पावना म्हणून. तशें न्हू रे बोस्त्या, त्यो जाल्यो स्किमी. आमी म्हणटा ती शिस्त हाडपाची म्हणून. मागीर ती जावं दर्या वेळेचेर जावं सरकारी कचेरींनी जावं हेर खंयच्याय धंद्यांनी. आतां आमकां दिसता गोंयकारांक नुस्तें सवाय मेळचें म्हणून, पूण मेळटा ना. आतां नुस्तें एक्सपोर्ट करता न्हू गो, मागीर आमकां म्हारग नुस्तें खावचें पडटा. चल उलया तुमी, म्हाका इस्कॉलान वचूंक जाय भुरग्यांक हाडूंक. 12 जायत आयलीं. हय, आतां हें आनी आवळपाक एक काम. सकाळीं भुरग्यांक इस्कॉलाक व्हर आनी दनपारां हाड. आमच्या ल्हानपणान खंय रे आमचो आवय बापूय आमकां शाळेक पावपाक आनी हाडपाक येतालो. 3-3 किलोमिटर आमी चलून वतालीं. हांव आनी 5th SSC मेरेन लेफ्ट रायट करून वतालो. हय गो, तेन्ना आमी शिकपाक खूब त्रास काडले. पूण आतांच्या भुरग्यांक सगळ्यो फॅसिलिटी दारान आसात, पूण भुरगीं शिकतात खंय गो? आतां आनी खंय ते 8वी मेरेन खंय फेल म्हणून करप ना. कांय जाणांक मुगो आतां 11वी मेरेन भुरग्यांक फेल करप ना असलो कायदो हाडपाचे दुवाळ लागलेले आहा. अशा परिस्थितीन मरे लोकांनी कांय गजाली करच्यो पडटल्यो. चला तूं पळय तुकूच हाजेर कितें तरी उपाय काडटलो. ना जाल्यार हे राजकारणी जाग्यार येवपाचे ना. लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय.
लोकशाय